तुमच्या समाजाक एक व्हडलो पयलीं त्रास जातालो की भायले लोक येताले सरनेम नायक लायताले हो एक त्रास जातालो, पूण आतां पळोवपाक मेळटा की तुमचे भितरलेच लोक तुमकां त्रास करूंक लागले. कशा तरेन आतां चलतलें हें फुडें अशें? ना हें कितें जालां हें पळय आसा न्ही, पयलीं पसून हें सगळेंच चलतालें. आतां आमचें पॉप्युलेशन वाडलें, लोक मायग्रेट जाले आनी तितूर सगळ्यांक आतां ही सर्टिफिकेटीची गरज पडपाक लागली. आनी सर्टिफिकेट गरज कळले नंतर हे बाकीचे लोक तयार जाले की आमी वचून ते कमिटीन रावचे, आमी मेंबर जावचे. आनी 8-9 करपा लागले. ताका लागून आमी एसेंब्लीन बाबुराव नायकाचे मार्फत तेन्ना ते आमदार आशिल्ले माजी मुख्यमंत्री, तेचे मार्फत आमी एसेंब्लीन क्वेश्चन घातलो आनी एक कायदो केलो की 8-9 जे पळय आसा ते पयलींचे जे जनरेशनान येवपा जाय. आज हांव फाल्यां सकाळीं कामत जाल्यार म्हाजे पणजेचें नांव कामत आसूं जाय. बेश्टो तूं येवन कोणी नायक म्हणून लावन घेवंक जायना. हें आमी बंद केलें आनी तेचो कायदो तयार जालो. आनी कायदो तयार जाल्ल्याक सगळे वटेच्यान जे पळय हे आपले सब रजिस्ट्रान लॅटरां वयतालीं आनी पेपराची एक एडवर्टायज वयताली हेचें नांव सो आनी सो, हें अशें चेंज जालां, तें आतां बंद जालें. हे फक्त हे कारणान आमी स्वता भोंवले. हांव गेलो 12 तालुक्यान गेलो, जे जाग्यार पेपराची एडवर्टायज येता ते डिपार्टमेंटान डेप्टी कलेक्टर हे आमचे सब रजिस्ट्रान वचून हांवें तें ऑब्जेक्शन रेज केलें, तें बंद जाल्लें आसा. हेका कोण तरी जबाबदारी हे घेयत जाल्यार ह्यो गोश्टी बंद जाता. आमच्या समाजान आमी येवचे पयलीं खूब जाण अशेंच सर्टिफिकेट दिताले कोणाकूय. ते आमी आतांचे जे रोहन खोंटो आसा तो तेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्लो, तेजे कडेन वचून रिक्वेस्ट केलें की आतांची जी कमिटी आहा ती ही आसा, सायनींग ऑथॉरिटी हांव अशोक नायक आनी ट्रेजरर सेक्रेटरी जो आसा फकरू पर्चीकार, हेंची सायन आसल्यार तुमी ते सर्टिफिकेट इशू करची म्हणून. तेन्ना हें सगळें बंद जालां. जाल्यार कोणीय येतालो कोणाकय सर्टिफिकेट दितालो. आवटसायडर कोण ते बेळगांवचे कारवारच्या लोकांक सर्टिफिकेट दितात, ते सगळें टोटल आतां आमी हे कमिटीन बंद केल्लें आसा. आनी म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की ही जबाबदारी घेवन आतां पसून जे पळय लोक जाले ते परत रिन्युअलाक येता तेंचे आमी परत ती सर्टिफिकेट दिना.